आयज मुंबयच्यान येयल्ले 6 जाण, एकाच फॅमिलींतले 6 जाण एकेच गाडयेन आयिल्ले. तांची रॅपीड PCR टेस्ट ही पॉझिटिव्ह आयल्या. तांकां आमी क्वॉरंटायन सेंटरान दवरलेले आनी क्वॉरंटायन सेंटरान दवरल्या उपरांत तांची रॅपीड टेस्ट आयल्या उपरांत आमी तेची कन्फर्मेटरी टेस्ट करपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडून दिल्या. आनी तांची कन्फर्मेटरी टेस्ट जर फाल्यां पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार त्या 6 जाणांक आमी कोवीड हॉस्पिटलांत शिफ्ट करतले. एक बरी गजाल आसा की त्या 6 जाणांच्या व्यतिरिक्त ते कोणा कडेन तांचो संपर्क येवंक ना. सकाळी ते गोवन रेजिडंट्स आसात आमच्या, बट ते मुंबय रावताले सध्या. पण मुंबयच्यान डायरेक्टली ते क्वॉरंटायन सेंटरान पावले. खंयसरूच कोणा कडेन संपर्क येवंक ना. म्हणून कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाचो भंय ना. तो आमकां आनी कोणाकूच क्वॉरंटायन करपाची आमकां गरज ना. दिसता त्याच्या कन्फर्मेटरी टेस्टा खातीर आमी वेट करता. ते जाल्या उपरांतूच आमी कन्फर्म पॉझिटिव्ह म्हणूंक शकतले. तोपर्यंत आमी कन्फर्म पॉझिटिव्ह म्हणूंक शकना. द सेकंड वन ड्रायव्हर इज फ्रॉम द गुजरात. ओके, तो गाडयेचेर आयला, काल गोंयांत एंटर केला. आज ताका सायन्स सिम्पटम्स खंय तरी दिसले पूण इन्फॉर्म केले आनी इन्फॉर्म केल्या उपरांत ताका फक्त थोडेशे सिम्पटम्स दिसता. ताजी टेस्ट कन्फर्म रॅपीड PCR टेस्ट आयल्या, पण ताजी कन्फर्मेटरी टेस्टा खातीर आमी धाडून दिला. ताजी टेस्ट कन्फर्मेटरी आयल्या उपरांत आमी ताका कोवीड हॉस्पिटलांत शिफ्ट करतले. पण अशा पद्दतीन ह्यो इम्पोर्टेड केसीस आसात. गोंयांत रावतले लोक आमी म्हणूंक शकना. म्हणून ताका लागून हांव म्हणटा गोंयच्या लोकांनी भिवून वचपाची गरज ना. ज्या ड्रायव्हराच्या संपर्कान आयल्या तांकां आमी क्वॉरंटायन केल्या, तांची टेस्ट करतले. पण जेन्ना एकदां त्या खातीरच हांव सांगता की गोंयकारांनी म्हाका दिसता शादूर रावपाक जाय. अशा पद्दतीन भायल्यान येवपी लोक जे आसा ते आमकां इन्फॉर्म करचे, तांच्यो टेस्ट करप हे गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून हांव परत परत सांगता की जरी लॉकडावन 4 कंटिन्यू जातलो, आमी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप, मास्क वापरप हे अत्यंत गरजेचें आसा. सॅनिटायझर वापरप हे गरजेचें आसा. कारण हो नवीन व्हायरस आसा. कशा पद्दतीन हो पसरतलो हो कळना. आनी जेन्ना आतां ट्रेन बाय रोड हें सगळें सुरू जाता म्हटल्या उपरांत गोंयच्या लोकांची काळजी गोंयच्याच लोकांनी घेवपाक जाय. सरकार पुराय आपल्या तरेन प्रयत्न करीत आसा. आमी कोरोना मुक्त राज्य जाल्लें. एखाद्या इम्पोर्टेड पेशंटा खातीर जाता आसत जाल्यार ताका पर्याय ना. पण आमी तांकांय परत ट्रीट करपा खातीर आमची कोवीड हॉस्पिटल टीम, पुराय एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ सज्ज आसा. सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. पण परत एकदां सांगता म्हणजे आरोग्य सेतू ॲप डावनलोड करात. त्याचबरोबर मास्क वापरात, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळात, सॅनिटायझेशन आणि हे सगळं सांबाळपाची गरजेचें आसा.